हांगा वाडोभर लोक नुस्त्याचो धंदो करतात. नुस्त्या शिवाय तेंचे कशें हें करता जातलें. पूण ह्या वाड्यायल्या लोकांक नाका न्हू, आमकांय नाका. आमी हो प्रोजेक्ट कसोच येवंक दिवची ना, कित्याक आमच्या लोकांक त्रास जातले गांवचे. आमच्या लोकांचें पोट तेजेरूच आहा, नुस्त्याच्या धंद्याचेर चलता. तेन्ना हो आमी करूंक कसोच दिवची ना. लोकां बरोबर आमी आहा. लोकांचे लादपाचो जबरदस्तीचो प्रयत्न केला आणि ह्यो प्रकल्प तो बरो काय वायट ह्या लोकांक कांयच खबर ना. हाडटात डायरेक्ट बोर्ड मारतात, ऑफिसर डायरेक्ट घेवन पंचायतीन येवन बसतात की ऑलरेडी आमी डिसायड केला. आता तुम्ही आमचे आमी जे डेव्हलपमेंटा खातीर केले ते तुम्ही मान्य करा. हे एकदम चुकीचे. आता कोण म्हाका सांगता ह्यो फूल रिवर बेल्ट अप टू कोळवाळे डेव्हलपमेंट करपाचा टुरिजम रिलेटेड खंय 11,000 कोटी. आमी टुरिजम गोंय आमचे टुरिजम रिलेटेड स्टेट. आमी टुरिजमाक जर हातभार जाता आमी सगळे लोक हॅपी जाता. पूण आमच्या लोकांक पटोवंक जाय. पटय नासतना जर तुम्ही लादपाचो प्रयत्न केल्यार ते एकदम चुकीचे. सो गव्हर्मेंटाक सरकाराक तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान वॉर्न करूंक सोदता की लादपाचो प्रकार करूं नाकात. एटलिस्ट आमची पेडणे तालुका तरी ती सहन करची ना आणि हे आवाज तुमचे जे जबरदस्तीक आमी उठून पेट्टले आणि हाडून पाडटले. तुमचे जे हिशोब भरूंक जाय म्हणून नाका जाल्ले प्रकार घडूं नाकात. लोकांची भावना हे करात. ह्यो आमचे ही रिवर बेल्ट आहा, समुद्राच्या बेल्टार आमचे खूब जाणे फिशर्स आमचे फिशरमॅन भाव आसात. इको टुरिजम म्हणून जो शापोरा रिवरान व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. 97 crores 79 lakhs असो तेंच्यांनी व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलेलो आहा. आणि त्या प्रोजेक्टाच्या खातीर हे कितलेशेच फिशरमॅन म्हणजे आमचे स्थानिक लोकांचे पोटार हे येतले, कुराड येतले म्हणटा तशी. आणि तसोच तेंच्यांनी आयज हांगासून 700 मीटर डीप व्हडलो हॉल तयार करपाचो म्हणून तेंच्यांनी प्लॅनिंग केल्लो आसा. व्हडलो 700 मीटर डीप सीन घातलो जाल्यार आख्खो मोर्जे गांवचो बीच ना गांव कांयच रावचें ना. कित्याक हे सगळी जमीन तयार जाल्ली आहा फक्त रेवेर. हांगा कसलें प्रोटेक्शन ना खडपां ना कांय ना. जर गव्हर्मेंट हे नाका जाल्ले इको टुरिजम आनी कितें ते जस्ट इको टुरिजम म्हणून सांगला, पूण कितलेशेच हजारांनी बोटी हे खाडीन हाडपाक आहात ते.